पार्रा विलेज इज द फर्स्ट विलेज विच इज डिक्लेअर्ड गार्बेज फ्री. तुम्ही येऊन पळया गार्बेज ना, पण अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल सी बॅग्स, ब्लॅक बॅग्स बिहाइंड पार्रा चर्च. ॲटलिस्ट 30-40 म्हणजे रातचे 2-3 हाडून ते ब्लॅक बॅग्स हाडून उडयता. आणि आम्ही पळयला खूप रेस्टॉरंटाची केओटी मेवल्ले, आमकां बिलां मेवल्ले आहा. हे कोण? ते सायडीचे अंजुनाचे, आसागांवचे, ही सगळी रेस्टॉरंटां हाडून थिंगा हाडून डंप करता जातलो. ओन्ली वेन देर इज अ डेडिकेटेड पीपल हू विल गिव्ह चलान्स. 5,000चे चालान जेन्ना पडटले त्या रेस्टॉरंटाक की तुवें गार्बेज व्हरोन पोर्रा उडयल्या, हो आनी खूंय उडयल्या, हो खंयच्या शेतान उडयल्या, हो दोंगराचेर उडयल्या, तेका जेन्ना चिमटो येतलो तेन्ना हे जाग्यार पडटले. आनी हे करपा खातीर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान पावल मारचें पडटलें, कित्याक तो चेअरमॅन आमचो, चेअरमॅन ऑफ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आयज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान चलान बूक सगळ्या पंचायतींक दिवपाक जाय आणि तांकां सांगूंक जाय म्हयन्याक आमकां मिनिमम 50 तुमी फायन मारलेली जाय म्हणून. फर्स्ट फायन इज 500, सेकंड ऑफेन्स इज 1000, थर्ड ऑफेन्स इज 5000. हे जावंकूच जाय कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंटाक. आनी कोण रेजिडेन्शियल ताका 200 रुपया फायन पडोंक जाय. मातशें कळपाक जाय लोकांक की तुवें काडून पोटली तुजी गार्बेजीची अशी उडोवप ना. Video journalist Prakash Gadekar from Arpora for HCN.